बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, सगळ्यांक तुमकां माय मोगाची उखार. आज आमी कुशालकायेन दोंगरावेली कार्मेल सायबीणमांची परब करता. खुशाल जावया. आमकां देवान आनीक एक आदारी दिल्या. कार्मेल दोंगरावेली भाग्योन आंकवार मारिया आमी धाकटुल्या बेतीनाचो उगडास करता. आज हे बेतीन एक खुणा सायबीणमांची आमकां आस सासाय. कार्मेल दोंगरावेली सायबीणमांची परब करतना ही आमचे सर्गीची आवयची आमी देख घेवंक आनी तिचे मोगाची पूत आनी धुव कशीची खेरीत भाशेन आयची परबींत आमी मागुया. मागुया आमकां सगल्यांक ह्या महामारींतली पिडींतली राख आनी सांबाळ आनीक जेजूक अदीक एकवटून दिसान दीस अदीक पवित्रायेचे दोंगरार आमी चडूंक पावूंक आमचो आवंडो आनी आमची प्रार्थना आज उबारुया. आनी हें करतना आयची मिसाची इंतेसांवां आग्नेल फेर्नांदीस, एशली गामा, दोमिंगूस आंतोन मोंतेरू ही आमची सोंपून गेल्ली भाव भयणां, तशेंच जैन पिनेरू तांकां सर्गीच्या बापान आपले शांतींत घेवंक मागतना आतानाजियो फेर्नांदीस आनी पावल बाच बँक ऑफ इंडियाचे स्टाफ अकस्मात मरून गेल्यात. तांकांय आमी देवा अधीन करुया. आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासत मागुया. वाडदीस समारंभ आमची भयण मारिया फेर्नांदीस, आमची संदेशकान आनी आमची पांच तिजे पासत मागतना सिबल सिक्वेरा, मारिया गुदीन, अनिका अंजानीस कुएलो, कार्मन डिसोजा, क्लमिला डायस आमची भयण, तशेंच कार्मीन मेंदोन्सा, कार्मी सायबीणांचे मजतीन ह्या आमच्या भाव भयणांक जी आपलो वाडदीस संभ्रमतात तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी आनी सर्वय आशिर्वाद देवा लागीं मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमी पातकी म्हूण ओळखून देवान एकामेका लागीं पातकांचे मोगसणे मागून नितोळ काळजान हे पवित्र मिसाचे भेटेक तयार जावया. हांव पातकी सोरपदविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्योन सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन.
रावया. सर्वेस्परा भू वर्ते बापा, आदल्या कोरांत कार्मेल दोंगर तुवें प्रभादेंच्या मुण्यारपणान नावडलोय आनी नवे कोरांत तुज्या पुताचे माय मारीच्या दर्शनान तुवें तो पवित्र केलोय. ह्या वयच्या आदारान जेजूक एकवटून दिसान दीस अदीक पवित्रायेच्या दोंगरार चडून वचूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. आमेन. जाकारियेस प्रवदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. शियोनाची दुवे गायन कोर आनी कुशाल जा. हो पोले हांव येतां, तुजे मोदें तिकान करूंक येतां. उलयता तो सर्वेस्पोर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सर्वेस्पोराक एकठवलीं. ती ताची पोरजा जातोली, पूण तो तुमचे मोदें तिकान करून रावतलो. आनी दोलबराच्या सर्वेस्पोरान म्हाका तुमचेशी धाडला म्हूण तूं ओळखतली. पवित्र देसान आपलें दायज कशें सर्वेस्पोर जुदाक सांबाळटलो आनी नव्यान जेरुजालेम आपलें काशेचें करून घेतलो. आख्या मनशाकूल सर्वेस्पोरा मुखार उगी रावून, कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाणांत थावन उठून येता. देवाचें उतोरें. देवाचें उलोवकार. आमचो जबाब जातलो. म्हजो आत्मो सर्वेस्पोरा वाकांता, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाकांता, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. तांणी ल्हानवीक चाकोनेचेर दिश्ट घाल्ली. सगल्यो पिडगां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोरबोलिस्टान म्हाका केलीं अजपां. पवित्र ओचीत सोबता ओचीत ताचे नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाकांता, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. आपली भक्ती कोतेल्या ताय आमचो देव पिडके पिडकेन काकलूट तोव्याल दाखयता. आपलो बोलिस्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजान मोनान गोर दवरल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाकांता, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. पदवेदारांक सोलदारां वयलीं शेवटिता. ल्हानविकांक तो माई मोगान वयर काडटा. भुकेल्यांक दादोस कोत्ता देण्यांनी. गिरेस्तांक जाल्यार खाली करून पडटिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाकांता, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाल मोगाचो इस्रायल आपल्या चाकरांक बालगिता. आब्रामाक आनी ताच्या पुतांक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाकांता, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. उद्गार. सर्वेस्porak, soy सर्वेस्porak, सर्वेस्porak, soy सर्वेस्porak, soy सर्वेस्porak, सर्वेस्porak, soy भागिवंत आंकवार मुरे, तूं सोदोवी, तूं भोव मानिस्त, कित्याक
जेजू आमचो देव, प्रमाणीकपणाचो सुर्या, तुजे ताय उदेवन आयला. Salve Sporazzo Gesù, salve Sporazzo, salve Sporazzo Gesù. Salve Sporazzo Gesù, salve Sporazzo, salve Sporazzo Gesù. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोमिया. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी ताची भाव भयणां पावून सोरलीं आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ही खबर दित्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हळें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयणां कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हळें, हीं आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयणां. कोणूय स्वर्गार आसता म्हज्या बापाची कुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी ती म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, पवित्र सभा आयज खुशालकायेन Our Lady of Mount Carmel, कार्मेल दोंगरावेली सायबीन मांची परब करता. ही परब आमच्या गोंयांत वाडली आनी फांकी जाली कार्मेलीत मोटवाशांक लागून. इतिहास सांगता ते भाशेन 16 जुलायाचे 1251 वर्साक 1251 सायबीन मांय Saint Simon Stock, the 6th general of the Carmelite order, इका ए कार्मेल दोंगरार दिश्टी पडलो आनी ताका एक निशाणी हें बेंतीन दिलें, एक आंगावलें दिलें आनी आपलो आदार, आपली सासाय, आपलें प्रोटेक्शन, ही संस्थीक जी संस्था जायत्या पिळापिळांतल्यान वेताली तिका तिणें आपलो तेंको भासायलो. बाबा भयणीनो, कार्मेल दोंगर, माउंट कार्मल एक केरीत जागो इस्रायलांत. हायफा म्हूण एक शार आसा इस्रायलांत, मेडिटेरेनियन दर्या कडल्यान एक दोंगुल्लेर आसा आनी ताचे वयर आसा हो माउंट कार्मल. धाकटुली दोंगुल्ली आनी ताचेर आसा एक इगोर्ज. जंय इतिहास सांगता, ट्रेडिशन सांगता, सायबीन मांय सेंट सायमन स्टॉक हाका दिश्टी पडली 16 जुलायाचे 1251 वर्सा. कार्मेल दोंगर इतिहासीक आमी तर राजांचें पयलें पुस्तक 1 किंग्स 18 20वी वर्सान वाचीत जाल्यार आमकां थंय दिश्टी पडटा एलिजा आनी बाल हाचे प्रवादी. ह्या वयर दोंगरार एलिजा तांकां आपयता आनी ते 450 प्रवादी बालाचे आनी थोडो इस्रायली जुदेव लोक कोंतवता एलिजा, कित्याक ते एकाच देवाचेर सोत मानिनासले आनी तो एकलो आनी उरिल्लो सगलो लोक बाला वाटेन आनी थंय बलिदान जाता. ते देवाक उलो मारतात बाल, तो तेंचे आयकना. प्रवादी एलिजा मागणी करता आनी रोखडीच ताचो होम स्वर्गांतल्यान उजो येवन गिरासता. तेन्ना सगलो लोक हे बालाच्या प्रवाद्यांचेर कोलपता, तांकां जिवेशी मारता.
कार्मेल दोंगर नांवाच तो खूब तेंप खूब काळ उदक नासलें, पावस नासलो, आहाब राजा भियेल्लो. एलिजा प्रवादी ताका भरवंसो दिता, कार्मेल दोंगरार वयर वचून मागणी करता देवाक. आनीक आपल्या सेवकाक म्हणटा पळय कांय दिश्टी पडना म्हणटा. 7वे पावटी पळयता तेन्ना एक खूप येता अशें सांगता प्रवाद्याचो सेवक. आनी इस्रायलांत भरपूर पावस पडटा. बाबा मडिनो, कार्मेल दोंगर आमकां खुणा देखूनच सुरवातीच्या मागण्यांत आमी म्हणलां उंच दोंगरार जेजूक आमी अणभवूंक आनी जेजूच्या एकचारांत आमी आसूंक आमकां फावो कर. आज कार्मेल दोंगराची सायबिणीची परब करतना कितें आमी शिकुया? फकत आमी बेंदीन घालतले काय? जाय तेंच्या मनांत आसता बेंदीन घायल्यार पुरो आमी स्वर्गार पावले. ना बाबा मडिनो, ही एक खुणा कितें दाखयता आमकां? पयले सुवातेर सायबीण मांयची आमकां शेकाय, सायबीण मांयचो आदार, सायबीण मांयचें प्रोटेक्शन आमकां. पूण आमी ही खुणाक घालून तिच्यो पूत धुवो कशें जिवंक जाय, तिचे भाशेन आमी जावंक जाय. सायबीण मांयची देख आमी घेवंक जाय. सायबीण मांय आपल्या पुताक जेजूक चिटकून आसली, असलो अनुभव आमकां आसूंक जाय. आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता कोण म्हजी आवय, कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी भयण. स्वर्गार आसता म्हज्या बापाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, तीच म्हजी भयण, तीच म्हजी आवय. संवसारीक संबंदा परस अदीक बापा कडेन लागशिल्ले संबंद एकदम गरजेचे हें जेजू स्पश्ट करता. आनी मारिया आमच्या आवय सोबे तें दिश्टी पडलें. शी बिलीव्ड, शी लव्ड, शी ट्रस्टेड, शी ओबेड. असले गूण आमच्या लागीं आसूंक जाय. भावार्थाची मनशां आमी, भरवंशाची मनशां आमी, मोगान जियेतली मनशां आमी, देवाच्या उतराक खालती आशिल्लीं मनशां आमी. हें जावंक जाय आमचें. तेन्ना ही खुणां आमी आमचेर घातली तिका उर्थ आसा. हांव बेंदीन घालून भोंवता पूण क्रिस्ती तत्वां प्रमाणे जियेना, जायना. हांव बेंदीन घालून भोंवता तरी आसतना सगळे तरेचे वायट आदरता, जायना. वय आमची आवय आमकां, आमची आवय आनी आमचो नमुणो केन्ना जेन्ना आमी क्रिस्ती जिवीत क्रिस्ती तत्वां प्रमाणे जियेता, जेजून शिकयलेली वाटेन आमी चलता, तेन्ना आमकां तिचो आदार दुबाविणे मेळटलो. आनी ही खुणां जातली आमकां. ही खुणां सायबीण मांयचें प्रोटेक्शन आनी आमकां एक आदार आमी भावार्थान वाडून. आज ही परब करता आसतना आमीच आंकवार मेळचे पांयशी उडून वचुया आनी ती आमकां जेजूशी व्हरता. तिच्या पुताचो मोग करूं, तिच्या पुताचो पाटलाव करूं, तिच्या पुताक गोवाय दिवंक आमकां आपयता. तर आज सायबीण मांयक आमी उलो मारतना धाकटुले बेंतीन आमच्या गळ्यांत आमी घालतना तिची शेकाय आमकां मागतना आमचें जिवीत बरें जावंक, जेजूक गोवाय दितलें जावंक, क्रिस्ती तत्वांनी भरलेलें आमचें क्रिस्ती जिवीत जावंक, तेच माय मारीक फुडें घालून हे मिसान जेजूचो आदार आमकां मागुया. भेटोवनेक आमी गायन गावुया. तुज देणांक फावो जालो. सी 35 पान 40 सी 35 पेज 43.
भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेंत आमच्या नाके पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमचे मोगाळ बाप्पा, तुज्या एकल्याच पुताची आवयचो आज भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानतात असलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवीदारा आनी शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. हे पोरबे समुयार निती आंकवार मेरेक आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखणटाव, तुका वन्निताव, तुजी किर्ती परगटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्रात्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी आमची पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात. म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी शासनीक करोराचें रगत. पातकेंचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जिवंतपण आमी परगटा. तुज्या येण्याक आमी अत्रेता. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमी समेस्ता. पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावंभयणींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाचे आनी आमचे माई सांगाती
तिचो पोती बाग्योन जुझेब, बाग्योन दोनमृत, आमचो आस्कारी बाग्योन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटू दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक आमेन. जेजून आमकां शिकयल्लें मागणें म्हणून आतां आमी सगलीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी उशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयाकून जिवितांत तुजी सबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरो मुशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोराखंतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोसी काय कोटान सांबाळ. तुजी येता राजूट चलयता सासणांच्या ससनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची कुणान दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आंकवार मारीक जल्मल्लो देवाचो पूत आमचो सरमुंडार जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली. येताच्या जेवणांत वांटो घेवंक फुडें सोदतली आमी सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. संस्कारान जेजू आमी घोडेक शेवूंक आमचे लागीं घडना, पूण आत्मीक रुपान जेजू आमच्या काळजांत येवन वस्ती करूंक सोदता. दोन दिसा तो आमचे सांगाती रावूंक सोदता. तर ह्याच जेजूक ह्या वेळार आमच्या काळजांत आमी अणभवुया. सर्व पदवेदारा आनी काकलुतसार देवा, तुजे आखे रचणेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोनवाळेन आयकून घे. ह्यावचीच सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर
तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विद्यानांनी एक वासीन सोदून काडला ते मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उसवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमीन. प्रार्थुया. कोनवाळे बाप्पा, भाग्योन आंकवार मेरेक आयज आमी मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्यान देखून आमी संतोश बरीच जाल्या आनी विश्वासान आतां तुका उलो मागता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिजे वरवीं आमकां फाव जाल्ल्या सरुंडराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फादर जोफील, फादर रुजारियो सांगाताक तुमकां सगल्यांक आज कार्मेल दोंगरावेली सायबिनमांची उनुनीत खुशाल बरीत आशिर्वादान बोललेली परब आमी हांव दिता. हॅपी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू. फीस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मल. सायबिनमांची आमकां सदांच मोजत फाव जावं आनी सगले वायट विघ्नांतले आमकां निवारूं. हो करून आज आपलो वाडदीस आपलो वाडदीस समोरमतेल्यांक आमी उनुनीत परबीं दिता आनी तेच मायेचो आदार आनी शेकाय तुमकांय हांव दिता. आयतारा दिसाक 9:30 वरांचेर आमचे संदेशकारांक खास मीस आसतलें. सगळे आमचे ताळगांवचे संदेशकारांनी हे मिसांत वांटो घेवंक आमची कालती विनंती. आमचो वावर दोतोनीचो फुडें वचून आनी आमची भुरगीं भावार्थान आकारूंक आवय बापायनी आपलो तेंको आपलो सहकार दिवंक आमची मागणी. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाचे गायन गावया. T21 पान 213 T21 पेज 213. Sogad amchi andaritu, sogad amka dosamaru, beisal vidorora, subustadli sodam stivar, beisal vidorora, subustadli divar, karbisai bere. Amiduci uskul buli, Portarigi mayamga, Tuchariga samasana, Karu saibere. Amiduci uskul buli,